प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातूचो 6 वोड 1 ते 6 पर्यंत आनी 16 ते 18 पर्यंत. Mathew chapter 6 verses 1 to 6 and 16 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो कोडण्यो मनशा उजीर करिना जावन चोत्राय दवरात. नाजाल्यार स्वर्गात आसतो तुमच्या बापायची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तुम्ही भीक घालतात तेन्ना तुझे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं दान दिताय तेन्ना तुजो उजवा हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावं दी, आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुमचो बाप तुका मजुरी दितलो. मागण्या विशीं शिकवण. आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना दोंग्या परी जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसतो तुज्या बापाक मागणी कर. आनी जो गुप्ती केल्लें तें पळयता तो तुमचो बाप तुका इनाम दितलो. तुम्ही उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार काडोक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणीन आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसतो तुमच्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू आमकां 3 वस्तूंचेर आमकां शिकवण दिता. दाना विशीं शिकवण, मागणे विशीं शिकवण आनी उपासा विशीं शिकवण. आनी बाबणीनो, आमी खेरीत भाशेन ह्या वस्तूंचेर नियाळ करीत जाल्यार एकल्या भावार्थीक म्हणजे जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता तांकां ह्यो सगल्यो वस्तू करच्यो पडटा. ह्यो सगल्यो वस्तू ती कोत्तात. हांव म्हणचो ना की करच्यो पडटा, पूण कोत्तात. आनी ह्यो वस्तू ज्यो करच्यो पडटाल्यो पोन्न्या करारार, आतां आमी जेन्ना कोत्ता आमी करिना कित्याक आमकां करूंक जाय, पूण आमी कोत्ता कित्याक आमी देवाचो मोग अणभवला म्हणून. भावणीनो, जेन्ना जेजू ह्यो वस्तू शिकयतालो तो पोन्न्या कराराच्या लोकां कडेन शिकयतालो. तांकां मागण्याची खबर आसली, तांकां दानाची खबर आसली, तांकां उपासाची खबर आसली. आनी जेजू त्या लोकांक कितें सांगूंक सोदतालो, चड करून फारिझेवांक कितें सांगूंक सोदतालो, तो सांगूंक सोदतालो की जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दान दिता, आमी उपास करता, आमी मागणी करता, हें आमी करना दुसऱ्या लोकांक दाखोवपाक की आमी इतली भाग्यवंत म्हणून. कितलो लोक आजून पासून नव्या करारान उपास करता, मागणी करता, दुसऱ्यांक दान दिता आनी दुसऱ्यांक सांगता, पळय हांव कितलो मागणी करता, पळय हांव कितलो देवाचें उतर शिकयता, पळय हांव कितल्या लोकांक पावता, पळय हांव कितलो मागणी करता. पूण भाव भयणीनो, दुसऱ्यांक सांगपाची गरज ना कित्याक लोक आमकां भाग्यवंत म्हूण समज म्हणून. भाव भयणीनो, आमी हें सगळें करता कित्याक आमकां आतां कळोन येयलां की जेजून नव्या करारान आमकां कितें केलां तें. जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो, ताणें आपलें रगत वारोयलें. जें आमकां जोडटी फावूंक जाय जाल्ली ती जेजू भोगलो. आनी भाव भयणीनो, आतां नव्या कराराची भुरगीं फकत जेजूचेर भावार्थ दवरतात, जें जेजून केलां आमचें खुर्सार.
जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आपलो मेर नासलेलो मोग आमचे भितर ओतयता तर आमी हो देवाचो मोग अणभवता आनी आतां भाव भयणीनो जेन्ना आमी मागणें करता आमी दुसऱ्यांक दाखोवपाक करना कित्याक आतां आमकां देवाचो मोग हा देखून आमी मागणें करता तेजे उपरांत आमी जेन्ना उपास करता आमी उपास करिना दुसऱ्यांक व्हडलें ल्हान तोंड दाखोवपाक की आमी उपास करता म्हणून आमी उपास करता कित्याक उपास केल्या उपरांत आमी आमच्या मनाची नडसणी करपाक पावता म्हणजे जेन्ना कोण उपास करता ताज्या मनाचे एके भाशेन ट्रेनिंग जाता त्या भाशेन मनीस जेन्ना केन्ना कितें घेवंक सोदता फुटबॉल घेवंक जाता कसली कसली कितें करूंक सोदता ताका ट्रेनिंग करचें पडटा तेच भाशेन भाव भयणीनो आमच्या मनाची नडसणी करपाक उपास करून आतां आमच्या मनाची ट्रेनिंग करूंक जाता उतराचेर आमची चतराय धरूंक आनी आमच्या दोळ्यांचेर आमच्या कानाचेर आमकां कितें दिसता तें आमच्या भावनाचेर धरिनासतना आतां आमच्या देवाच्या उतराचेर धरूंक जाता तर उपास आमी करता आमकां ट्रेनिंग मेळपाक आमकां कसलो देवा कडच्यान फायदो मेळपाक न्हय म्हणटच पोन्न्या कराराचो लोक उपास करतालो मागणी करतालो दानां दितालो कित्याक त्या वरवीं तांकां देवाचें बेसांव मेळटालें पूण आतां आमी जाणो नव्या करारान आमकां सगळें मेळ्ळें म्हणून आतां आमी उपास आनी दानां दिना तेजे उपरांत पोन्न्या करारान लोक दानां दितालो म्हणजे भिकाऱ्यांक आनी तांकां दिवचेच पडटाले इगोर्जेन देव मंदिरान 10% दिवचे पडटाले आतां भाव भयणीनो आमकां दिवचेच अशें ना आमी दिता कित्याक आमी देवाचो मोग अणभवला म्हणजे जो मोग देवान आमचे भितर ओतयला आनी तो मोग आमी अणभवला तोच मोग आमच्यान दिवंक जाता देवाच्या उतर आमकां म्हणटा पयलींची जिवाची 4:19 म्हणटा देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करता देवान आमचो मोग पयलो केलो म्हणून आमी आतां मोग करूंक पावता म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता पवित्र आत्मो आमचे भितर येता देव आमचे भितर मोग ओतयता आमी दानां दिता कित्याक दानां वरवीं आमी हो मोग दुसऱ्यांक आमी दाखोवता आमी जेन्ना मागणी करता आमचो संबंद देवाशी गोड करता जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक सोदता जेन्ना आमी उपास करता आमच्या मनाची नडसणी करपाक आमी ट्रेनिंग करता म्हणटच नव्या करारान ह्यो सगल्यो 3 वस्तू दानां दिवपाचें मागणी करपाचें आनी उपास करपाचें आमी करना देव आमकां बेसांवनी भरतलो म्हणून आमी करता कित्याक देवान आमकां बेसांवनी भरल्यान आपलो मोग ओतयला आमी तो मोग अणभवला आनी आतां आमी ह्या 3 वस्तीवर दानां दिवन आमी उपास करून आनी मागणी करून आमी हो मोग आमी आमच्या देवाक आनी आमच्या पेल्याक दाखयता हेच करपाक भाव भयणीनो आयजतान आमी सुरवात करुया हो देवाचो मोग आमच्या भितर अणभवया पवित्र आत्म्या उदेशी आनी तेन्ना आमचे मागणे आमचे दानां दिवपाची आनी आमचो उपास करपाचें काम आमच्यान वालोरान आनी ताका एके भाशेन आमकां फायदो जाला म्हणून आमी करून आमी देवाक वाखाणणी आर्गां दिनवास दिया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव